सोमार 13 नोव्हेंबर. मुखेल बोल. चूक करीत तर ताका शिडकाय, चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका बोगोस. नियाळाक आदार. एके फामिलीन घोव आपले बायलेक खूब त्रास कोत्तालो. शेजारी एकामेकाक म्हणटाली, हो आनी कसलो मनीस आपल्या बायलेक त्रास कोत्ता. पूण कोणूच ताका ताची चूक तोंडार सांगूंक तयार नासली. आमी तांच्या मेजगतीक कित्याक पडचें अशी ती चिंताली. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, टू एर इज ह्युमन, टू फॉरगिव डिवायन. ओस्को सोयंबाची मनशांक कशी आमी चूक आदारता. चुकलोल्यांक शिडकावंक आनी आपली चूक वळखून घेतोल्यांक बोगसूंक जेजू आपयता. चुकलोल्यांक निटायेर हाडचें आनी ओकमान करतोल्यांक बोगसूंचें ह्यो जावन आसात 7 ओतम्याच्या फायद्याच्यो दयाळ कोरण्यांतल्यो 2 कोरण्यो. आमी चुकता तेन्ना दुसऱ्यांनी आमकां शिडकायलोलें आमकां नाका. आमची चूक मानून घेवंक आनी बोगसणें मागूंक कितलें अवघड. सॉरी हें उतर म्हणूंक ल्हानांक व्हडल्यांक अवघड जाता. दुसरी चुकता तेन्ना तांकां शिडकावंक आमी फाटीं रावता. आपल्याक कुर्सार मारलोल्यांक जेजून बोगशिलें आनी आपलें दैवीक सैम दाखयलें. पूण आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगसूंक तयार आसाव काय ओ आमकां अशें करूंक अवघड लागता. संवसारी वाटेन पळयल्यार दुसऱ्यांक शिडकावंक आपल्यो चुकी वळखून घेवंक बोगसणें मागूंक आनी दिवंक भोव अवघड. जेजू म्हणटा, आमकां सांसवां बियां इतलो भावार्थ आसल्यार आमच्यांनी कठीण आसा तें पर्यान करूंक जाता. म्हजो थारा. आमची चूक आसा तेन्ना बोगसणें मागूंक तशेंच दुसरी चुकतात तेन्ना तांकां बोगसूंक वावुरतेली.